सांतिस्तीव इन्सिडन्स जो जालो तेजे लागून आमकां ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान येवचें पडलें आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान जेन्ना आमी पावले जाल्यार हांगासरली जी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाची जी परिस्थिती आसा ती आमी फाटीं रिपोर्ट केल्लो की कशा तरेन हांगा पावसान ताडपत्र्यो घालून हांगासर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचें काम जाता। कोणूय जर येत जाल्यार हें पुलीस स्टेशन न्ही जाल्यार एक बेश्टो आउटपोस्ट असो तांकां दिसत। फाटीं एक वर्स आतां जावपाक येयले की जे सीएम आसा तशेंच जे थळावे आमदार आसा तेंच्यांनी हांगासर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचो हांगासर फातर घातलेलो तो आमी वचून पळयलो। तो तसोच आसा, तेजेर एक बेश्टें मोडकें एक जे स्टूल आसा तें घातिल्लें आसा। तितूनूच एक्सपोजिशन आसा ह्या वर्सा सेंट फ्रांसीस झेवियराचें, तितून सरकार म्हणटा की कितलेशे कोटी रुपये मोडून हांगासर ओल्ड गोवा आसा तो डेव्हलपमेंट जातलो। जे तांकां स्ट्रक्चर्स जाय ती हांगासर उबारतली। हे जे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचे जे स्ट्रक्चर आसा तेका बेगीनच्या बेगीन रिपेर करपाची जावं ते परत नवें बांदपाची गरज आसा। हांगासर आमी पळयता की सद्या तांकां जागो पावना म्हणून तेंच्यांनी टेम्पररी हांगासर कितें आसा तें बांदून काडलां। अशें दिसता की जो हांगासर फातर घातलेलो त्या फातर घातलेल्या मागीर हांगासर कांयच काम जालें ना। तेन्ना म्हणटाले की 6 म्हयन्या भितर हे जे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन आसा तें बांदून जातलें, पूण आतां वर्स जावपा येयलें हांगासर कांयच तशी हालचाल जाल्ली दिसना। ह्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचो इतिहास तसो खूब पोरनो आसा। कितलेच फावटी हे ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन बांदतले म्हणून आवाज जालो, पूण जेन्ना आयच्या दिसा सुद्दां आमी ह्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाची परिस्थिती पळयता जाल्यार तुमी पळोवपाक शकता की ज्यो ताडपत्र्यो आसा त्यो घालून हांगासर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान काम चलता। प्रुडंटा खातीर ओल्ड गोंयच्यान हांव स्वप्नील तारी।